दीपक बाब म्हाका सांगा फाल्यां नागपंचम तुमची तयारी जाली नाग केले तुमी तयारी ऑलमोस्ट झाली पाहिजे पण थोडे काही नाग उरल्या बारीक बारीक काम आणि नागाक म्हटल्यार माझे नाग असे डिमांडाचे जाता पयशान येता बाबळे नाग व्हरपाक तांकां लागून गिऱ्याक आसता तांकां स्पेशल नाग जाय पडटा. तुम्ही आता कितली वर्सां जाली नाग करता नाग हांव जाली 28 वर्सां जातली. 28 वर्सां जाली. हांव 7वीन आसतना नाग करतालो. 7वीन आसतना तुमी नाग करपाक सुरू केल्या. हय आणि म्हाका सांग तुमचो आतां तो प्रवास कसो आहा 28 वर्सांचो प्रवास कसो आहा म्हणजे कसो म्हणजे अप्स एंड डावन आहा म्हणजे कसो कितें म्हणजे कलेन तुमचे कले बाबतीन प्रवास म्हटल्यार तसो नाग करत वयता प्रवास उमेद सारको उमेद एक कलाकार म्हणून एक नांव फेमस जाता नाग बरें पयसल्यान नाग व्हरता वाळपयच्यान येता लोक मावशीच्यान येता अशें केरच्यान येता नाग अशें पयसल्या गांवांत येता गांवांत आमचें नांव सोंपता आनी ते रोजगारूय मेळटा वर्साचो बरो आनी लोकां कडल्यान वावो मेळटा. आनी म्हाका सांग तुमी आतां नाग करता खबर कसली माती नाग म्हणजे आमची लोकल चिकन माती म्हणटा ती चिकन माती. हय खंयच्यान हाडटा तुमी ही आमी बोड्ड्याच्यान हाडटा बिचोले बोड्ड्याच्यान आनी त्यात कितें प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणटा त्यो ते कशें कितें प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हटल्यार आतां पळय प्लास्टर ऑफ पॅरीस हाडटा आतां ते प्लास्टर ऑफ पॅरीस लोक हाडटा ते आतां आमचे गणपती करता ते मुर्तीकार कलाकार हाडटा एक जायना म्हणून हाडटा जाल्यार एक वेगळी गजाल. हे आतां लोक भायर पणजे म्हापसा फोंड्या अशे व्हडले व्हडले शॉप घेवन लाखाचे भाडे दिवन म्हयन्याचे विकता आनी पिवपी तेंचेर सरकार कितें ते एक्शन घेयना आनी आमी लोकल हे कलाकार आर्टिस्ट तेंचेर चड आमी विचारलें जाल्यार ते आमचे रजिस्टर्ड ना न्हू म्हणटा म्हणजे तेंच्यांनी विकपा येता तेंच्यांनी विकलें जाल्यार तें पॉल्युशन जायना की पॉल्युशन ते विकता तेंचें पॉल्युशन जायना आनी आमी जे कलाकार आसा तेंच्यांनी अशें विकल्यार ते पॉल्युशन जाता अशें सरकार म्हणटा आनी सरकार म्हणटा की आतां सरकारान सांगलां की 80% माती POP आनी 20% माती पूण हांव सरकाराक विचारता की POP आनी माती 10% 1% सुद्दां माती मिक्स जावंक शकना जाय जाल्यार हांव तो तांकां डॅमो करून दाखयता POP म्हाजे कडेन हाडलेली आसा पूण हे सरकारान तेजेर लक्ष दवरपाक जाय. आयज CM म्हणटा न्हू POP बंद करपाक जाय पूण CMानच परत स्टेटमेंट दिलो की 10% म्हणजे 20% माती आनी 80% POP हे जावपाकूच शकना ते ऑलमोस्ट सगळे POPच आसता गणपती आनी लोकांक साडू माती म्हणून सांगता साडू मातीचो असोच प्रोसेस आमी आतां सादी माती करता तसोच प्रोसेस साडू मातीचो आनी POPचे कशें POPचे 15 मिनटां भितर गणपती रेडी जाता पूण आमी ते मागीर हे कोण हाडटा येता POPचे हाडटा साडू माती म्हणटा हीच माती ती फक्त फिल्टर माती केलेली आसता पावडर करून रेडीमेड करून विकता. सो तुमी आतां फाटले तुमी आतां 28 वर्सां जाली फक्त चिकन मातयेचे तुमी हे करता नाग करता गणपती करता म्हाका सांगा तुमकां कितें सरकारा कडसून कितें हें मेळटा सबसिडी तशें कितें मेळटा अनुदान मेळटा. मानधन आमकां आतां 200 केल्यात जाले 2 वर्स जाले गेल्या वर्सा 200 जाल्या ते बीन 200 म्हटल्यार हेल्प जाता सरकाराचो पूण ते कितें वर्साचे दिल्ल्या वर्सा तुमी रजिस्टर करा 3 वर्सां 3 फावटी मारची पडटा पूण आमच्या कलाकारांक आमी एक वर्सा ते करीत वयचें पडटा म्हणून ते एक सरकार एकदां रजिस्टर जाल्यार ते रजिस्टर एक सरकारान करपाक जाय अशी हांव सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा. आतां ह्या तुमी सांगा तुमचो तो हे मेळटा खबर सबसिडी खबर आहा मानधन तो तेजी कितें प्रोसेस आहा खबर आहा तो म्हणजे कटकडीचो प्रोसेस आसा काय एक सामको सिंपल प्रोसेस आसा सिंपल असो पणजे वयचें पडटा आमचे लागीं तशें करपाक रजिस्टर वाळपय जावं आनी खंय जावं जस्ट वाळपय तालुके वायज एक रजिस्ट्रेशन करता जाल्यार सोंपें पडटा आसलें हे पयस पणजेचो आनी आमकां वचपाक मेळना पळय वचपाक कळ्ळें पणजे गेलो म्हणल्यार एक दीस गेलो फुकट दीस वयता आनी एका दिसान तो जायना कितें ना डॉक्युमेंट जाल्यार परत येवचें पडटा. सो पूण ते तुमकां तो सबसिडी बी मेळटा सबसिडी मेळटा पूण सरकारा कडल्यान असो एक तुमकां आधार कसो आसा. ओके ओके आनी म्हाका एक सांग आतां तुमी आतां हे करता खबर नाग न्ही सो हे मार्केट म्हणजे कशें तुमचें म्हणजे खंय खंय तुमी विकता तुमचें मार्केट खंय आसता. हांव आमच्या गांवानूच विकता आनी होणा आमच्या मार्केटान विकता आनी कशें कोण म्हाजे लाग पळोवन एक पयसल्यान एक फोनार कॉन्टेक्ट करून एक येता व्हरपाक जाय. सो तुमकां एक नाग करपाक न्हू कितलो वेळ लागता. एक नाग करपाक 1 वर वयता. 1 वर वयता. टोटल रेडी करपाक तशें दिसाक काडूनच दवरता रंगोवपाक म्हणजे एक येल्लो मारून दवरता व्हायट मारून दवरता तशें करून मागीर दिसाक ते जाता 20-25 दिसाक जाता रंगोवन रेडी करून.
दिपक म्हाका एक सांग आतां ह्या जी कला खबर आहा म्हणजे तूं आतां गणपती करता नाग करता कळ्ळें तुका न्हू ही म्हणजे हे कलेन तुमचो घराबो चलता म्हणजे तुजें चलता बरो घरान म्हणजे हांव खरें म्हटल्यार हांव खंयच कामाक वचना मातशें हेंच पेंटींग म्हण ह्या सिजन म्हाजो गणपती आनी नाग करता बाकीचे पेंटींग करपाक वयता स्कुलांनी आनी घरांनी पेंटींग करपाक हांव तितून आनी हेतून तशें म्हाजें चलता अशें हांव हेतून सॅटिस्फाय आसा हय म्हणजे कितें म्हाका अशें म्हणपाचें की आयचे जे तरणाटे आहा खबर आहा चडशे कितें तेंचे कडेन कला भरलेली आसता पूण ते कितें करता ती कलेक मारून व्हरून खंय सरकाराच्या कामाक तळमळटा सरकाराची म्हणजे कोण आमदारांची आनी कोण दारां धरता फक्त कारण ते सरकारी जॉबाक लागून आनी ती तूं जो म्हणटा पळय की तूं तरणाटो तूं सांगता की फाटल्या 28 वर्सां तूं काम वचोन हे कलेन पोट भरता सो तुका दिसना की 70 वाठारांत कितलेशे कलाकार आहा तेंच्यांनी आपली कला खंय तरी मारून उडयल्या कळ्ळें तुका आनी ते खंय तरी सरकारी जॉब मेळपाक जावन दीस रात तळमळटा तेन्ना तेंच्यांनी आपले कलेक अशें तळमळून वयर घाली दिसना अशें करपाक जाय तशें एक म्हटल्यार पळय आपली कला आसता आपूण स्वताहून पात्रांव जाता आपूण बिजनेस करता कोणाचे पांय धरचे सलाम मारचे पडना कोणाक आपली कला आनी आपलें एक समाधान कशें जाता की आपण कोणाच्या हितून बांदलेलो नासता एक सरकार ते लोकांचे विचार सरकारी नोकरी करा हांव कोणाक म्हणूंक शकना की तुमी धंदे करा हे करा ते तेंचे विचार पूण एक आपूण एक स्वतापून कितें बिजनेस धंदो जावं कसलो करता एक अशें समाधान जाता आनी कोणाचे बांदोलो कसो उरना आनी स्वता पात्रांव कसो जगता न्हू आपूण म्हणजे तुका अशें सांगपाचें की आपली कलेक जर आमी न्याय दी न्हू जाल्यार तुका आमी अशें एक सामकें एक बिजनस पात्रांव एक ओनर कशें जगपाक शकता कळ्ळें सो कला ही आमी मारपाक दिवपाक जायना आतां कला काय म्हटल्यार आतां पूण 70 म्हणल्यार गोंयभर कला गोंयान कला सगळे जॉबाच्या फाटल्यान धांवता आनी आसा आमी 70 बरे बरे आर्टिस्ट आहा पूण ते लक्ष मारिना आपल्या कामाचेर पूण ते आपूण आपलें काम करपाक जाय सरकार आतां म्हणटा POP बंद हांव म्हणना POP बंद करपाकच जाय पूण POP बंद केले जाल्यार हांगा फाल्यां गणपती कोण कलाकार आतां पळय आमकां आतां कोण गणपती करना आनी कोण मेळावच ना पूण लास्ट ऑप्शन कितें लोकांक तर गणपती दिवपाकच जाय पूण थोडे बाबडे गणपतीवाले मुर्तीकार POPचे गणपती हाडटा तांकां हांव हाडपाक पूण अशें थोडे सायड बिजनेस करता जे कलाकार आर्टिस्ट नासता ते आपूण बिजनेस करता थोडे रिटायरमेंट घेवन भायले गणपती कोल्हापूरसून जावं पेडसून गणपती हाडटा आनी हांगा पणजे मार्केटान फोंड्या मार्केटान विकता ते एक आमकां एक कलाकारांक खपो बसता तेजेर एक सरकारान लक्ष दिवपाक जाय ओके सो आतां आमी पळयता न्हू सगळे भारतभर जेनजीचो बोवाळ चल्ला काय तुका जेनजी सो तुका दिसता ती जेनजी आहा कोण नॅक्स्ट जनरेशन आहा खबर आहा ही तुमची कला ही तुजी जी कला आहा ती मुखार व्हरतली कशें दिसता तुका म्हाका जर दिसना की नॅक्स्ट जनरेशन हेजेर हे काम म्हटल्यार लोकांक अशें बोरींग काम कशें दिसता काम केलें जाल्यार म्हणजे मदीं पेंटिंगाचे हातपाय दुखता येता म्हाका दिसना की आमचे लोक कलाकार टिकून उरतले कित्याक चडशे कलाकार आसा की जॉब मेळ्ळो जाल्यार ते सोडले बरे आमच्या परत बरे मुर्तीकार आर्टिस्ट आहा पूण ते केन्ना आपली कलेक जपून दवरिना कळ्ळें सो तुमची ही जी कला खबर आहा तुका दिसना की बाबा ती जेनजी वा नॅक्स्ट जनरेशन मुखार व्हरतली कशें दिसना कित्याक तांकां हे कलेक एक हें जाय की ते पयलीं म्हणजे पाश्यास जाय पेशन्स जाय हय आनी आयचे जे पिढी आहा जेनजी म्हणटा तांकां पाश्यास ना तांकां कितें तें ताबडतोब जाय आनी सरकारान बी म्हटल्यार कलाकारांक कितें बिजनेस करता लोन दिवपाक जाय आनी आतां महाराष्ट्रान गणपतीवाल्यांक गव्हर्मेंट तांकां बिजनेस करपाक लोन दिता आमचो गोवा गव्हर्मेंट बारीक गोंय आसा कशें आमकां हेल्प करता पूण गोवा गव्हर्मेंट आमच्या कलाकारांक हेल्प केलो जाल्यार बरें पडटा आसलें न्हू म्हणजे सरकारा कडेन विनंती आहा की आमकां एक कितें मानधन सोड आनी कितें लोन करता बिजनेस वाडयतलो आनी सरकारान हेल्प करपाक जाय दिपक म्हाका सांग आतां आमी पळयला न्हू गांवगिऱ्या वाठारांत लोक चडशे POPचे गणपती घेवपाक वयतात तेंच्या गांवांनी अशी बरे चिकल मातयेचे इको फ्रेंडली गणपती करपी आर्टिस्ट आसा तरी पूण ते तेंच्या कडेन वचना कितें कारण म्हटल्यार आतां भायर आतां POP येता न्हू मार्केटान आनी ते गणपती क्लीन आसता बरे दिसता लोक तेजेर आकर्शीत जाता आनी लोकांक ते आवडटा हांव लोकां कडेन विनंती करता की तुमी जे कोण आपल्या वाठाराक लोकल करता न्हू तेंच्या कडेन गणपती मातयेचे गणपती म्हटल्यार म्हारग आसता कित्याक मातयेचे गणपती कळना जायत 800,000 सांगता गणपती हां ते आनी POPचे सोय मेळटा म्हणून ते मातशें एट्रेक्टीव दिसता म्हणून ते थंय वता कळ्ळें तुका जो कोण म्हणजे चिकल मातयेचे करतात खूब त्रास घेवन करतात तांकां ते कलेक तेंच्यांनी हें दिवपाचें कळ्ळें तुका न्हू खंय तरी एप्रिशिएट करपाक जाय
ओके. एक भायर जे दोन बिझनेस करता न्हू पणजे शॉप ते एक म्हटल्यार आर्टिसन कोण न्हू ते एक बरे बिझनेसमॅन आनी एक ते बिझनेस करता आनी आमचें कशें आहा आमी बिझनेस जायना आमी आमचो आर्ट आमी कलाकार म्हणून सरकारान तेंचेर एक्शन घेवप भायर फोंड्या सारक्या बाजारान म्हापसा चल कोल्डा कडेन पणजे चला सगळे पिवपूचेच गणपती आनी ते गणपती एक 1.5 3 4 हजारान विकता गणपती आनी आमचे कशें ते एक फुटाचे लोक 1000-1200 दिता मातयेचे गणपती ते सरकार विचार करपाक तेंचेर बंद करपाक कोण त्या वाठार आतां म्हापसा पणजे त्या वाड्यार लोकांक कितें मेळटलें न्हू कितें त्याच सरकारान तेंचेर बंद करपाक जाय. हांव सीएम म्हाजी तेंचेर फास्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी जर हांव हें सांगपाक सोदता की सरकारान जर POP तेंचेर एक्शन घेवना जाल्यार हांव सीएमाच्या दारार गणपती व्हरोन दवरतलें म्हाजे गणपती मातयेचे गणपती आहा ते. ओके. येस येस. तुम्ही पळयतात GNH.